दोन दुताच्या इतिहासावेलें वाचप। म्हाका 2 गामालियल नांवाचो एक फारिसा वाचलो। तो एक नांव वचतो धर्मशास्त्री म्हूण आख्खी पोरसां ताका लेखताली। फुडें सरून त्या मनशाक थोडो वेळ भायर काडात म्हूण ताणें मागलें आनी सोबेक म्हणलें, इस्रायेलानो, हे मनशाक विशीं तुमी कितें करूंक सोदतात ताची चोत्राय दवरात। ह्या आदीं त्यादास नांवाचो कोण एकलो उपजलो आनी आपूण कोण म्हत्वाचो मनीस म्हूण सांगूंक लागलो, आनी सुमार 400 मनीस ताचे फाटल्यान गेले। पूण ताका जिवेशी मारलो आनी ताचे पाटलादार शिंपडले आनी नाच जाले। उपरांत लोक गोंदीचे सोम्यार गालिलेकार जुदास उप्रासलो आनी आपणा फाटल्यान जायत्या लोकांक ताणें ओडलो। ताका जिवेशी मारलो आनी ताचे शीस जोळी मोळी शिंपडले आनी नाच जाले। तर हांव तुमकां सांगूंक सोदतां तें हें, ह्या मनशा सुरशिले पयस सोरात आनी ताका सोडात, कित्याक ही येवजण वो हें काम मनशाचें जाल्यार तें आपशी नाटक जातलें, पूण तें देवाचें जाल्यार तुमच्यान तें नाटक करूंक जावचें ना। ते भायर तुमी देवाचेर आड झुजूंक पावशात। ताचें तांणी मानून घेतलें। ताणें 2 दुतांक आपूण धाडले, तांकां मार दिलो, जेजूच्या नांवान आनीक उलोयना जावंक तांकां शिडकायले आनी सोडले। जेजूचें नांवा पासत बेमान सोंसूंक आपणाक भाग मेळ्ळे म्हूण खुशाल जावन ते 2 भायर सरले। ते दिसपोटी देव मंदिरांत आनी घरांनी शिकवण दीत आनी जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगटीत रावले। देवाचें उतोरें। देवाचे व्हड उपकार। आमचो सबाब जातलो। सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां, सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें ठिकाण म्हणुया। सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां, सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें ठिकाण। सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारोक, कोणाचीच म्हाका भिरांत ना। सर्वेस्पर म्हज्या जिविताचो किल्लो, कोणाचेच मुखार हांव कांपना। सबाब, सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां, सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें ठिकाण। सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां, ही एकूच म्हजी आशा, सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें ठिकाण। सर्वेस्पराची घोडसाण चाखून भोगूंक, ताच्या मंदिराचेर दोळे लावन रावूंक। सबाब, सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां, सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें ठिकाण। हांव हे खात्रीन जाणो, जिव्या मनशाच्या देसांत सर्वेस्पराची दोया मोया म्हाका भोगूंक मेळटली। सर्वेस्पराचेर विस्वास दवर, धीर काळीज घोट दवर आनी सर्वेस्पराचेर पातयेन राव। सबाब, सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां, सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें ठिकाण। उद्गार। सर्वेस्पराक सोय सोय, उंड्या वरवीं न्हय, पूण देवाच्या तोंडांतलें भायर सरता त्या उतरां वरवीं मनीस जियेता। सर्वेस्पराक सोय। जो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान। जेजू गालिलेच्या व तिबेराच्या दर्याचेर पोलतोडी गेलो आनी लोकांची उरपोज ताचे फाटल्यान गेली, कित्याक पिडेवंतां खातीर तो करतालो त्यो खुणा ताणें देखलेल्यो। जेजू दोंगरार चडलो आनी आपली शिश्यां सांगाती थंय बसलो। जुदेवांचो पास्काची परब लागीं पावलोली। आपले दोळे उखलून आनी लोकांची व्हड उरपोज आपणाशी येता ती पळोवन ताणें फिलिपाक म्हणलें, ह्या लोकांक खावंक दिवंक खंयचें म्हूण आमी उंडे घेवचे। ताची परिक्षा करून ताणें हें म्हणलें,
कित्याक आपूण कितें करतलो असलो तें तो बरो जाणो असलो. फिलिपान ताका जबाब दिलो, एक एकल्या इल्लोसो कुडको पडटलो जाल्यार 200 दिनाराचे उंडे तांकां पावचे नात. तांचे सिसां मदल्यो एकल्यान आंद्रे सिमांव पेद्रूच्या भावान ताका म्हणलें, हांगासर कोण एकल्या भुरग्या लागीं 5 उंडे आनी 2 मासल्यो आसात, पूण इतल्या लोकांक हें खंय पावतात? जेजून म्हणलें, लोकांक बसयात. ते स्वातेर जायते तोंड आसले म्हणटच लोक बसलो. दादलेच सुमार 5,000 आसले. तेन्ना जेजून उंडे घेतले आनी देवाक दिनवासून बसलेल्यांक ते वांटले. त्याच परी मासल्योय वांटल्यो. तांकां जाय तितले वांटून दिले आनी ती दादोशी जातूच ताणें आपल्या सिसांक म्हणलें, कुडके उरल्यात ते एकठांय करात, कांयच इबाड जावं नये. देखून ताचे खावन जातूच जवाचे 5 उंड्यांचे उरलेले कुडके ताणें एकठांय केले आनी अश्यो 12 पांटल्यो भरल्यो. ही ताणी केलेली खुणां लोकांक देखली तेन्ना ताणें म्हणलें, संवसारांत येवचो आसा तो प्रवादी दुबावा वेरेत होच तो. ती येवन आपणाक बळान व्हरूंक राजा करूंक सोदताली म्हूण जेजू जाणो असलो. देखून तो कोड सोडून आपूण एकलो नव्यान दोंगरार गेलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वकाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, देवाचे येवजणे आड कोणाच्यानूच वचूंक जायना. देव मनशाच्याच चिंता आनी आपले दान तांकां भरपूर दिता हें जेजून 5 उंडे आनी 2 मासलेंतल्यान 5,000 वयर लोकांची भूक मारून दाखोवन दिली. आमी देवा लागीं मागचे आदींच जें कितें आमकां चड गरजेचें तें तो आमकां दिता. होच तो देवाचो मोग आमचे सोवे. मिसा बलिदाना उदेशी दर दिसा जेजू लोकांच्या काळजांनी भितर सरून तांकां सुर्गीच्या जेवणान पोसता आनी स्वर्गांत राजाच्या रस्त्यार पावयता. हीच ती देवाची येवजण. देवाचे येवजणे आड कोणाच्यानूच वचूंक जायना हें वळखून घेवन लोकांच्या मानाचो जिदेवाचो कायद्या शास्त्री गामेल्याल परम याज्ञिकाक आनी हेर वडिलांक सुचोवणी दिता. खरेपणीन देवाचे येवजणे आड कोणाच्यान वचूंक जायत. देवाचे येवजणी परमणे शीस जेजूच्या नांवाची परगटणी आनी पवित्र जेवण करीत रावले. आमच्या जिवितांत देवाची येवजण कितें तें वळखून घेवन आमचें चालतें जिवीत मांडून हाडूंक आनी जेजू आमकां उगडास करता.